पूण म्हाका ताणें दुखयलें म्हणून तक्षण कितें करचें, ताच्या विशयान खबरो करून ताका सकयल घालचें. कित्याक हांव सकयल पडलां न्ही, म्हज्याच लेवलाक ये म्हणून ताका सकयल घालचें. तें भारी चुकीचें. पिडा शिडा आसत, आंगांत गायी आसत, दूख आसत, सगळें आसत, मोतीक समाधान आसत जाय. तें जाल्यार पिडा शिडा आसल्यारय कितें जायना. क्रिस्ताताई, म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, थोड्या वर्सां आदीं हांवें आयकल्लें हें घडीत नीज घडीत एका चेडवाक एर हॉस्ट्रेस जावन काम मेळ्ळें. एर हॉस्ट्रेस निंगी बरें काम, आपुरबायचें. कितलीं वर्सां तिणें मेहनत केल्ली, ट्रेनींग केल्लें, सगळें हांवें पयलीं सांगल्या ही काणी आनी सत गजाल. आनी एक दीस तें रोडोन आयलें. ताका बरें काम मेळिल्लें, एकच म्हयनो जाल्लो काम मेळोन रोडोन आयलें. काल जालें, आय फील टू कमीट सुसायड म्हणलें. कित्याक? म्हजें काम गेलें. कशें? एकच म्हयन्या पयलीं तुका काम मेळिल्लें, कशें गेलें? काल अचानक फादर आमची परिक्षा जाली आनी हांव परिक्षेन फेल जाली. कसली परिक्षा? अल्कोहॉल टेस्ट. आयतारा दीस म्हज्या फ्रेंडाचें एंगेजमेंट आसलें. एंगेजमेंट जाल्या उपरांत फ्रेंड्सांनी सांगलें एक बियर मारया म्हणून. आमी सगळ्यांनी मारली फादर, बियर मारली. आनी आज सकाळींत अचानक कळीतच ना, कोणाक कळीत ना, थंयसर अल्कोहॉल टेस्ट जालो आनी म्हाका फ्लायटार बोर्ड करूंक सोडूं ना. म्हाका फाटीं धाडलें आनी ऑफिसाक येवन तुजी सॅलरी व्हरून वच म्हळें. एकच म्हयनो 30,000 सॅलरी स्टार्टिंगारच गेलें फादर सगळें म्हणून. मोगाच्या भाव भयणीनो, हे नीज घडीत आमकां जागृत सांगता. आमच्या जिवितांत केदाळां कितें घडटा तें आमकां खंडीत कळीत ना, पूण झडती आमची केदाळां जातली तें तर गॅरंटी कोणाकच कळीत ना. आनी ह्या कारणा पासत हांगासर आपुरबायेन 2 संगती सांगल्यात. एक जागृत रावोंक आनी दुसरें तयार रावोंक. आनी त्या देखून जेजू बरी आपुरबायेची थंयसर एक दाखलो दिवन सांगता. तो म्हणटा, कोण तो साकोर? बुद्धवंत साकोर म्हणल्यार कोण तो म्हूण विचारता. तोच विचारता सवाल आनी जाप दिता, तोच जाप दिता. तो म्हणटा, आपलो दोनी घरा फाटी येतना आपलें काम करन आसा तो साकोर बागीस म्हणून. म्हळ्यार त्या साकराक कोणेंय सांगचें म्हणना, कोणेंय फाटल्यान रावचें म्हणना, तशें कर अशें कर कांय ना. ताणें ट्रेनींग जोडलां संपूर्ण तरान. आनी त्या देखून दनयाक इतलो विश्वास की ताचेर तो संपूर्ण सोडून येता. आनी तो साकोर फाटी येतना काम करनासा, ताका कोणेंय सांगूंक ना, कितेंय ना. म्हज्या दनयाचें काम. त्या देखून हांवें नितीवंतपणान, सतान, प्रामाणीकपणान म्हजें थंय कितलें जाता तितल्या मापान बरें करूंक, दनया खातीर वावरूंक तो तयार आसा. तसलो साकोर बागी म्हणटा. कित्याक म्हळ्यार तसल्या साकराक ताच्या सगळ्या आस्तीचो मेल खबरदारी जावन तो सोडटलो म्हणून, सोडटलो, ताकाच अधिकार दितलो म्हणून. आनी आमकां एक बरो दाखलो आसा बायबलांत. जुजे, पोरण्या तेस्तामेंतांत जुजेक आपल्या भावाने विकलो आनी तो इजिप्तांत थंय गेल्या उपरांत ताचें थंय इतलें सतेवंतपण आसलें गे, ताका विजन्स पळोवचें देवान दिलें. त्या देखून केदाळा इतलो प्रामाणीक, इतलो सतेवंत, इतलो दैरादीक म्हणून रायाक कळटा गे. आनी ताची स्वप्नां, ताका मेळिल्लीं दर्शनां तो विवरून सांगूंक शकता म्हूण कळटना हाका सगळें कळीत जावंक साध्य आसा. ह्या म्हज्या राज्यांत कितलेंच वायट जावचें ना. त्या देखून कितें करता, ताका संपूर्ण जबाबदारी दिता. आनी केदाळ दुखोळ पडटा. लोक राया लागीं येतना म्हणटा, म्हजे लागीं येनाकात, जुजे लागीं वसा. कितल्या आपुरबायाचें देणें. धनयान सांगचें, म्हजे लागीं येनाका आनी ताचे लागीं वच म्हणून. धनयानंत कित्याक म्हळ्यार धनयाक तितलो तुजेर विश्वास. मोगाच्या भाव भयणीनो, देव म्हजेर आनी तुजेर विश्वास दवरता आनी ताच्यो आत्मीक गुड्स म्हणटा आमी, आत्मीक संगती आमच्या हातांत घालता. इंग्लिशान सांगचें तर गॉड ट्रस्ट यू अँड ही एंट्रस्ट यू हीज स्पिरिच्युअल गुड्स. ताचे आत्मीक देणी ताणें आमच्या हातांत घाल्यान.
ताचें राज्य ह्या संवसारांत स्थापीत करूंक तुका आनी म्हाका वावरूंक काम दिलां. आनी हाचें इनाम जावन आसा, सांबाळ जावन आसा ससनाचें जिवीत. आनी त्या देखून म्हज्या भावा आनी म्हजे भयणी, आमी जागृत रावचें. कित्याक गे म्हळ्यार आमचो वैरी ताचें राज्य करूंक ही अपेक्षिता. आमचो वैरी एकच आमी कोरींतकारांक बरयल्ल्या बुकांत 2 बूक अध्याय 10 4 ते 7 आमी आयकता. आवर फायट इज नॉट विथ द फ्लॅश अँड ब्लड रादर द स्पिरिच्युअल एलिमेंट्स म्हणून. म्हळ्यार कुडी आनी मांसा विरोध आमचे रक्ता विरोध आमचे झूज न्हय, बागार आत्मीक संगती अंधकाराच्यो संगती विरोध आमचे झूज जावन आसा. त्या देखून आमी जागृत रावूं जाय. कारण आमी जागृत रावना तर ह्यो संगती केदाळा म्हज्या मोतींत पडटात, केदाळा हांव नास जाता म्हाकाच कळना. कित्याक म्हळ्यार सैतान चातूर आनी ताका कळीत आसा म्हजी कितें अस्कत काय आनी कितें म्हजी त्राण या सकत म्हणून बोळ म्हणून. त्या बोळाचेरच तो तुका गर्वी करता आनी देवा विरोध वेचेबरी करता. तुज्या अस्कत गायांत आमी सदांच देवाचेर उलो मारनासता. पूण म्हाका कितें बोळ आसा, म्हाका कितें टॅलंट आसा, तें टॅलंट म्हाका आसा म्हणून कॉलार पापून मिशो गुंडावन दादले मनीस जाल्यार आमी कितें करता, हांकारान भरता. त्या देखून देवान आमकां अस्कत गोंय दिल्यात, आमकां खालती करच्या पासत. आनी त्या देखून आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें आपुरबायेन सांपावलून सांगचें थंयसर तेसलोनिका घरांक. तो म्हणटा थंयसर तुमच्या भावार्थांत कांय उणें आसा जाल्यार तें भरती करून दिवंक देव आमकां फावो करो म्हणून दीस आनी रात आनीकी चड उर्बेन हांव ताचे लागीं मागतां म्हणून. कारण आमकां कळीत ना कितें अस्कत काय कितें उणें म्हणून. त्या देखून देवाचो आत्मो म्हाका आनी तुका येता आसतना तो आमकां समजयता म्हाका कितें उणें आसा देवाच्या राज्या खातीर वावरूंक म्हणून. पूण आमी ह्या संवसाराक लबदून रावल्या. हांगासर आसल्या त्या स्टुवार्डा बरी मेल कबाटदारी घेवच्या मनशा बरी तो कितें करतलो, राय येवंक धणी येवंक मस्त वेळ आसा, फाल्यां येतलो परवां येतलो म्हणून कितें करता, बाकीच्या ताच्या सांगाती कामाच्यांक कश्ट दिता मात्र न्हय, तांचेर जुलूम चलयता मात्र न्हय, आपूण काम करिनासतना गम्मत मारता. साकराक तो वाट पळोवन नातल्ल्या वेळार तो कितें करता, कश्ट दिता आनी बेब्द्या सांगाता. अपुरबायेचे शब्द बेब्द्या सांगाता, गम्मत मारीत आपणाचें जिवीत विबाडता. आनी अचानक धणी येवन हें पळयतना ताका कितें करता, अशेंत त्या चेडवाक जाल्लें बरें, यू आर फायर्ड, कामांतल्यान ताका काडटा. त्या देखून हांवें पळयलां मोगाच्या भाव भयणो, हाका एक दाखलो एलिया प्रवादी बायबलांतलो दिवचो, बायलें दिवच्या की बायबलांतलो दिल्यार. एलिया प्रवादी केदाळा देवाची परवानगी नासतना जिवेशी मारता. 400 बाल प्रवाद्यांक थंयसर कितें जाता आनी तो धांवता मागीर बियान. आनी थंयसर धांवले जाल्यार मागणें करतना देव म्हणटा ताका, देव दिश्टी पडटा आनी म्हणटा, वच फाटीं वच, तुज्या जाग्यार एलिशाक विंस, तुका हांव काडटलो थंयतान, तुजी मिनिस्ट्री जाली. कारण इतलेंच प्रवादी जावन उपदेश उकुल्न दरीजे आसलो मनीस 5वो उपदेश जिवेशी मारता मात्र न्हय, जिवेशी मारूंक परवानगी दिता. तर मोगाच्या भाव भयणो, आमचें जिवीत कितलें जागृत आसा जाय पळया. देवाच्या समोर दीस आनी रात जियेल्लो एलिया प्रवादीक तशें जालें तर म्हाका आनी तुका अस्कत किरकोळ भावा भयणींक आमकां खंडीत सैतान नाडतेलो मात्र न्हय, आमच्या हांकारांत आमी पडटले. वय आमी देव आसा म्हणून आमचें जिवीत मुखांत दाखय जाय, खालतेपणान दाखय जाय. त्या देखून आमी तयार आसा जाय आमच्याच जिवितांत म्हणून जेजू सांगता. कसली तयाराय, पयली हातांची नितळकाय. हातांची नितळकाय म्हळ्यार कसलेच दारूण आतां दुसऱ्यांचेर, आपणाच्या भुरग्यांचेर, आपणाच्या न्हवऱ्याचेर, बायलेचेर दाखय नासतना हे हात नितीवंतपणाचे जायचे पयले. त्या देखून प्रोवर्ब्स मुन्यांचो बूक चॅप्टर 6 वर्स 18 and 19 फस्ट देवाक पसंद नांत खंय, पसंद नांत.
पथकाक वेगींच भायर वेचे हात आनी धांवचे पांय लागीं पथका लागीं धांवचे पांय दुसरें ते देखून आमी जागृत रावन चिंतून नियाळन 10 पटी विमारसो करून मेट काडी जाय खंयच्याय रितीन हांव हेरांक पथकाक कारण जातांगी ह्या म्हज्याच जिविताक हांव वायटाक व्हरतांगी म्हणून थंयसर 7 संगती बरयल्यात. फस्ट हॉन्टी आयस म्हणून हॉन्टी आयस म्हळ्यार हांकारान भरलेले दोळे म्हळ्यार दोळ्यांचे सिंहासन न्ही हांकाराचें सिंहासन दोळ्यांचेर दिसता. हांकाराच्या मनशाक रप्प कळटा हो हांकार म्हणून खंयसर ताचे दोळे पळयल्यार. मोगाच्या भाव भयणो हॉन्टी आयस म्हळ्यार पदवेन ह्या हांकारान भरलेले दोळे आनी दुसरें जावन आसा थंयसर हात पथकाक धांवचे हात आनी तिसरे पांय आनी चवथें जावन आसा साक्ष दिवची दुसऱ्यांच्या विरोध पोट साक्ष दिवची कित्याक म्हळ्यार ताचें कुटुंब सगळें नास जाता. त्या देखून हांवें सतान जिये जाय तयारी करची म्हळ्यार म्हजें काळीज म्हजें मन बरें चिंतपान आसा जाय नितीवंतपणाच्या चिंतपान म्हजें चिंतप बरें आसल्यार सांगतात म्हज्या मोतीक समाधान आसा खंय. इफ यू हॅव पॉझिटीव थॉट्स सकारात्मक चिंतपां बरीं चिंतपां आसल्यार तुज्या मोतीक समाधान आसा. BP येना एग्गी सुलाबेन रागी येना कित्याक तुज्या जिवितांत स्वताचें बळ तुका आदार दिता. आनी 5वें जावन आसा थंयसर भावा भयणी मदें झूज घालचो भावा भयणी मदें झूज घालचो पोटी सांगून झूज घालचो. भावा भयणी मदें कोण झूज घालता फूट घालता ताका देव पसंत करिना. आनी 6वें जावन आसा 6 संगती आसात म्हळ्यार 6 संगती जावन आसा थंयसर आमी हेरां विरांत खबरो करच्यो खबरो कर ताणें कितले कश्ट काडल्यात ताचें नांव वयर हाडूंक कोण आगोत्त आसा आमकां कळीत ना पूण म्हाका ताणें दुखयलें म्हणून तक्षण कितें करचें ताच्या विशयान खबरो करून ताका सकयल घालचें कित्याक हांव सकयल पडलां न्हय म्हज्याच लेवलाक ये म्हणून ताका सकयल घालचें तें भारी चुकीचें. आनी आमी असले करिनासतना नितीवंतपणान बरे हात नितळ दवरूंक आमी प्रयत्न करचे. बरें चिंतप मतीक समाधान संतोश हाडटात असले पिडा शिडा आसात आंगांत गायी आसात दूख आसात सगळें आसात मोतीक समाधान आसा जाय. तें जाल्यार पिडा शिडा आसल्यारय कितें जायना संतोश आसा जाय जिवितांत. आनी 3रे जावन आसा काळीज नितळ काळीज दवरचें. कशें दवरचें नितळ काळीज हेरांक बोगसूचें 10 जाणांचें फातक म्हज्या काळजांत कित्याक दवरून म्हजें काळीज हांवें दारूण करी जाय आनी म्हजें काळीज कित्याक दुखीन बरी जाय हेरांचें फातक चिंतून चिंतून हांवें कित्याक करग जाय आनी म्हज्याच फातका विशयांत हांवें चिंतून चिंतून कित्याक करगोवचें बोगसोन मागून मुखार वचचें राजी जावचें बरें करचें. हेरां थंय मुय्ये तिरसूंची न्ही फारीकपण घेवचें न्हय बागार दिवचें आनी दया दाखोवची. अशें करून नितळ काळीज दवरतना आमचें काळीज उल्हासता देवा थंय आनी नितळ काळजांत देव येवन रावोवंक खुशी व्हरता. आनी आमच्या जिवितांत देव येवन रावों दी आनी आमकां सोडोवं दी आनी ताणें येवचो वेळ म्हाका भेट दिवंक म्हाका कळीत जावं दी. आमेन. नमान बाळोक जिजो पत्र आनी दायजी दबाय सांगाता मेळोवन ह्या दसरा रोजेन मानून हाडटात काणी काणी कंता 2025 कोंकणी भाशेन काणी सांगचो स्पर्धो. ल्हाना तावन व्हडा पर्यंत 4 विभागांनी आनी 4 जाग्यांनी ते जावन आसात मंगळुरान बिकर्नकट्टे बाळोक जिजोच्या पुनशताच्या सालांत सप्टेंबर 27 तारखेर दनपारां 2:30 वरार. उडुपींत उजवाड पत्राच्या भागीदारपणान अनुग्रहा सालांत ऑक्टोबर 4 तारखेर दनपारां 2:30 वरार. तशेंच पुत्तूरांत आई सेवायम पुत्तूर घटकाच्या मजतीन ऑक्टोबर 5 तारखेर दनपारां 2:30 वरार. कुंदापुरांत 28 सप्टेंबरांत कोटेश्वर कार्मेल आश्रमांत 2:30 वरार हो स्पर्धो चलतलो. तर तुमची नांवां सप्टेंबर 15 तारखे भितर तुमच्या लागशिल्ल्या जाग्यांनी नोंदवण करची. तशेंच तुम्ही 50,000 मोलाची इनामां जिखचो अवकाशय तुमचो आसतलो. काणयाचे शिकळ दायजी वर्ल्ड आनी कार्मेल किरण हे माध्यमाचेर प्रसार जातले. देव बरें करूं.